Oi. Oh, bro, ada nih. ग्रामस्थ गांवकार इचोल शांतादुर्गा देवस्थान इचोली गांवकारवाड्यार 5-6 वर्सां जालीं हांगा दीप प्रज्वलीत दिवाळी कडेन चालू करता. दिवाळी जावन आमी दीप प्रज्वलीत चालू करता. तशेंच सगळे भावीक भक्तजन ग्रामस्थ गांवकार आपापल्यो ल्हाव पणट्यो अश्यो घेवन येवन ते दीप प्रज्वलीत करता. तशेंच हांगा सगळ्यांनी भरपूर आमकां प्रतिसाद दिलो लोकांनी आनी हांव देवा कडेन मागता की तेंची जे जी कामां आसा जी जी इच्छा आसा ती पूर्ण जावनी सगळ्यांक सांगू शकता. प्रमाणे दिवाळीच्या निमतान आमी ग्रामस्थ गांवकाराच्या वतीन दीपोत्सव साजरो केलो जाता. ह्या दीपोत्सवाचे सगळे ग्रामस्थ गांवकार तशे भावीक आतुरतेन वाट पळयता. कित्याक सांग तेंचे कसली तरी एक मनोकामना आसता देवीच्या हांगासर 10 पणटे पेटोवन यथाशक्ती आपले कितें ते देवीची सेवा करपाची ही तेंची इच्छा आसता. ह्या प्रमाणे आमी 1000 पणटेचो संकल्प केल्लो. आमकां 1000 पणटे न्हू तेज्याहून 2000 पणटे हांगा सगळ्या भाविकांनी आपली इच्छा पूर्ण करपाक तेका केले. आयज देवी कडेन हांव मागता ज्या ज्या भक्तांनी हांगासर पणटे पेटयला तेंची जी जी मनोकामना आहा ती देवी तेंची पूर्ण करची आनी वर्सान वर्स आमकां असोच भरघोस प्रतिसाद दिवचा अशें म्हणून हांव देवी कडेन सगळ्यां कडेन मागून म्हाजे 2 शब्द. अंदू कितले वर्स? अंदू हे 5-6वें वर्स.